अल्पवयीन बलात्कार पीडित चलयेची वळख वाऱ्यार घाली म्हूण महिला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिमा कुतिन्हो आड पणजे बायला पोलिसांनी एफआयआर घालो। एक्टिविस्टांचे दबावा उपरांत हो एफआयआर। सह आरोपी म्हूण प्रतिमा कुतिन्हो आड आयपीसी ज्युव्हिनायल जस्टिस ऍक्ट आनी पॉक्सो कायद्या खाला एफआयआर केला। शिवसेनेची उपाध्यक्ष राखी नायकान प्रतिमा आड कागाळ केल्ली। पणजे बायला पोलिसांनी अल्पवयीन बलात्कार पीडित चलयेची वळख उक्ती करपाच्या प्रकरणात प्राथमिक चौकशी करून गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष प्रतिमा कुतिन्हो आड एफआयआर केलो। पोलिसांनी प्रतिमा सयत नेत्रावळीचो उपसरपंच अभिजित देसाय, पंच विठ्ठल गांवकार, सावित्री कवळेकार आणि प्रकाश भगताक सह आरोपी केल्यात। भारतीय दंड संहितेची कलमां, ज्युव्हिनायल जस्टिस कायदो आणि पॉक्सो कायद्या खाला एफआयआर घाला। 8 जुलयाक प्रतिमा कुतिन्होन बाकीच्या वांगड्या सयत पणजे पत्रकार परिषद घेवन अल्पवयीन बलात्कार पीडित चलयेची वळख वाऱ्यार घाल्या म्हूण शिवसेनेच्या राखी नायकान पणजे पुलिशेन कागाळ केल्ली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। सुर्लाच्या बारवाल्यांनी नेमा प्रमाण ज्यो कितें गजाली करूंक जाय आशिल्ल्यो त्यो केल्ल्यो ना। बारांनी येवपी ट्युरिस्ट करता तो कोयर आनी बाकीच्या उपद्रवाचेर बारवाल्यांनी कांयच केल्लें ना। 70रीचो मामलेदार हो रिपोर्ट आतां जिल्लोधिकाऱ्याक दितलो। ब्रेस्तारा मामलेदार, गांवचे लोक, पुलीस, राना अधिकारी आनी एक्सायजाची एकठांय बसका जाली। प्रत्येक गांववाल्यांचे आणि बार ओनरांचे त्यांचे कितें ग्रीवेन्सीस असलेली त्यो आयकून घेतला। त्या प्रमाणे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा, सीआय, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स अँड एक्सायज डिपार्टमेंट्स, आणि त्यांचे मागणी कितें आसा की ते बार बंद करपाक जाय। आणि the bar owners they have failed to comply all the guidelines under excise departments and other authorities. They are failed to provide the dustbin, toilets, so many facilities for the visitors or the customers. That's why we will submit the report before the higher authority to the collector, to my collector, and they will submit before the government. And we send the letter also to the traffic, PR, and RTO to take the necessary actions after the enclosing these reports. As per the ह्याच्याप्रमाणे कायद्याप्रमाणे बार बंद करपाक म्हाका पावला, will submit a report to the government and concerned authorities. They will take the decision. गांवचो पंच म्हणटा गांवचे बऱ्याक कितें जाता आसत जाल्यार आपूण गांवा बरोबर आसतालो। कितें आमी आमचो गांव जर बार बंद जाता आणि आमचो गांव सुधारता, जर हांव म्हाजो सपोर्ट आहा तांकां सगळ्यांकी, आणि ते काय आमचे बारवाले भायले ना आणि आमचे गांववाले ते आमचो गांव जर ठरयता बारा खातीर जर हे आमकां त्रास जाता, जर आमी निश्चितपणे सांगता की ते आमचो गांव सुधारपाक जाय आणि बार बंद जावपाक जाय। आणि आता मामलेदारा कडेन आमी उलयलेच आहा, आमच्या गांववाल्यान आमची सगळ्यांनी सांगले आहा कित्याक आमकां त्रास जाता आणि सरकार आमचो म्हणजे खरोच आमकां हे सपोर्ट दितालो आणि आमच्या बार बंद जावपाक निश्चय करतालो अशें हांव सगळ्यांक तुमकां सांगता। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी। गिव ए कमर्शियल ब्रेक।